जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 28 वोळ 51 ते 59. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जीं कोण म्हजें उतर सांबाळटात तीं कदींच मरचीं नात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुजेर देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकेंच कळ्ळें. एब्राहम मेलो आनी प्रवादी मरोन गेले, आनी तूं आमकां सांगताय जीं कोण म्हजें उतर सांबाळटात तीं कदींच मरचीं नात? आमचो बाप एब्राहम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरोन गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून प्रतिपाळ केलो, हांव म्हजीच व्हडवीक करीन जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हय. म्हजी व्हडवीक करपी म्हजो बाप आसा, तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच. तरी तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलोलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातलों आसलों. पूण हांव तुमकां वळखतां आनी ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पडचे आशेन अब्राहम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुका अजून 50 वर्सां जावंक नात, आनी तुवें एब्राहमाक देखलोय? जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, एब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखल्ले. पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरून गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.